भारतात नव्या कोविड-19 दुयेंतींचो आंकडो 58.77 पावला. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट देंवन 3.89% जाला. फाटल्या 24 वरांत 657 मरणांची नोंद जाल्या. गोंयांत कोरोनाक लागून 4 जाणांक मरण येयलां. भारतात फाटल्या 24 वरांत 58,077 नव्या रुग्णांची नोंद जाल्या असली तरी फाटल्या सप्तकांत केशींचो आंकडो कमी जाल्लो पळोवपाक मेळटा. जश्यो केसी कमी जातात तसो पॉझिटिव्हिटी रेटूय देंवून 3.89% जाला. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 5.76 जाला. कोरोनाक लागून 657 जाणांक मरण आयलां. केरळांत 341 आनी महाराष्ट्रांत 45 मरणांची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 58,077 नवे दुयेंती. 24 वरांत 657 मरणांची नोंद. राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट देंवन पावलो 3.89%. आतां मेरेन 171.79 कोटी लोकांचें वॅक्सिनेशन. जाल्यार गोंयांतय नव्या दुयेंतींचो आंकडो 296 जाल्लो पळोवपाक मेळटा. मरप्यांचो आंकडो 4 जाला. 2,801 लोकांचे अहवाल तपासल्यात. 618 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 14 जाण बरे जावन घरा गेल्या. गोंयांत 24 वरांत 296 नवे दुयेंती. गोंयांत 14 लोकांक डिस्चार्ज. 4 दुयेंतींक मरण. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.